हय, तर रत्नागिरी सात ही जात आसा ती आमी जवळपास 3 वर्सां पयलीं कृषी विज्ञान केंद्रान ताची ट्रायल घेतिल्ली आणि ताच्या नंतर आमी ही जात आसा आमी कोकण कृषी विद्यापीठ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ हांगा विकसीत केल्ली ही जात आणि ही जात आमी 3 वर्सां पयलीं हांगा हाडिल्ली आणि ताच्या नंतर आमी स्मॉल म्हणजे थोड्या प्रमाणात आमी ताच्यो ट्रायल घेतिल्ल्यो सगळी कडेन म्हणजे ब्रिडर सीड आमी हांगा रोयले कोकण आमच्या कृषी विज्ञान केंद्रान रोयले आणि आमकां अशें दिसलें की ही जात आसा ती आमचो जो पळय जया आनी ज्योतीचो तांदूळ आसा स्पेशली आमी जर पळयत जाल्यार ज्योती ही तांबड्या करडईची जात ज्योती सो ती तांबड्या करडईची जात रिप्लेस करपाक हो रत्नागिरी सात हो आमी आतां सध्या इंट्रोड्यूस केला ट्रायल करतगीर 3 वर्सां जातगीर ह्या फावटी आमी मेजर ट्रायल ताच्यो घेतल्या म्हणल्यार आत्मा साऊथ गोवा ह्या संस्थेतर्फे आमी जवळपास 70-75 जाणांक ही 2-2 किलोची रायस दिल्ली आसा आनी रत्नागिरी सात हाज्या पयलीं आमी जेन्ना गेल्या वर्सा ट्रायल घेतिल्ली हातूंत भितर आमकां अशें आढळून आयलें की साधारण तुमी ज्या नॉर्मल आमी भाताची जी पळय लागवड करता तातूंत भितर ताका साधारण 3.5 ते 4 टना पर्यंत मेळटा आणि जर SRI पद्दतीने म्हणजे श्री पद्दत जी आसा ताणे लागवड जर केली जाल्यार साधारण 5.5 टना पर्यंत ताजें उत्पादन जाता सो हो ताका एडिशनल म्हणल्यार आज जया ज्योती तुमी जाणा ताजे सीड जे आसा ते मेळना ते ट्रू टू टायप सीड नासता ताजे खातीर अशी जात इंट्रोड्यूस करप हें आमकां गरजेचें दिसलें आणि हाजेर आमचे प्रयत्न पयलींच्यान चालू आशिल्ले आणि त्या प्रमाणेच हो आतां आमी त्या फायनल स्टेजीन आसा की ही जात आतां 70-80 जाणांक दितगेर आमकां तांचे कडल्यान जें कितें मेळटलें तांचे कडल्यान जें इन्फॉर्मेशन येतलें त्या इन्फॉर्मेशनाच्या बेसिसाचेर आमी हाजें मोठ्या प्रमाणात वितरण करतले. हाजे बेनिफीट बी कितें मेन म्हणजे हाजो बेनिफीट म्हणल्यार एक म्हणल्यार हातूंत भितर चड प्रमाणात पोटॅशियम आयर्न अँटीऑक्सिडंट्स अशे चड प्रमाणात आसात हाजो ग्लायसेमिक इंडेक्स हो जो आसा तो 53 आसा 53 ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणल्यार साधारण डायबिटीक लोकां खातीर हो तांदूळ बरो आणि आमचे स्टेपल फूड आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता की प्रत्येक जण कोणी डायबिटीक जरी असलो तरी तो भात व शीत हें जेवताच सो ताजे खातीर हो तांदूळ सामको बरो. दुसरें म्हणल्यार हाजी रोग प्रतिकार शक्ती जी आसा ती हाका बरी आसा करपो जो आमी रोग म्हणटा जो मेजर प्रमाणान आमकां जाता खुबशे शेत ताणे पिड्यार जाता वखदां मारूनय तो करपो रोग ज्योतीचेर कंट्रोलान येना अशा जाग्यार हो रेजिस्टन्स वाण जो आसा रत्नागिरी सात हो करपो रोगाक रेजिस्टन्स आसा ताज्या भायर आमी म्हणटा की लीफ फोल्डर वो मेजर प्रमाणात स्टेम बोरर म्हणटात ते असे मेजर प्रमाणात जे पेस्ट आसा ताकाय हो वाण रेजिस्टन्स आसा म्हणटगीर म्हाका दिसता की शेतकऱ्याक कमीत कमी वखदांचो वापर ह्या वाणाचेर करचो पडटलो रत्नागिरी साताचेर अशें आमी निश्कर्शापत आयल्यान त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न चालू केले.